15/6 हे मायकार बरें आयकय म्हागे मरे असोल्डा पंचायती बरें दिसतो आयकय हे सिरियस मॅटर सेक्रेटरी आयकय हो सिरियस मॅटर असोल्डा पंचायतीक म्हागे रिक्वेस्ट आहा तुमी ते कशें करता तें म्हाका खबर ना ऑर्डर म्हणटा त्या गांवांत व्हडली स्केलीचेर मरे मिसअप्रोप्रिएशन जाता जाग्याचेर आनी आमकां सगळ्यांक खबर आहा हेजेर तुमी कितें तरी एक्शन घेवपा जाय ना जाल्यार ती मोर्जी कितें जाता असोल्ड्यांक हांगा ऑर्डर जातलें ऑर्डर म्हणटा पळय आमकां हांगा ऑर्डरकारा लोकांक झगडपाक उमेद ना ह्यो आतां हरवे इशू 39 डेचो कोण आसा ऑर्डर कोण ना कळ्ळो तुका हांव सांगता ऑर्डरा व्हडले जाग्याचें मिसअप्रोप्रिएशन जाता ही लँड बिलींग जाता फाल्यां आमी बोवाळ मारतली तुमी पंचायत सांगनाका आमी झगडपाक येयलाय म्हणून तुमकांय खबर आसा लँड बिलींग पळयता ती खंय आसता म्हाका सांग आयकय मॅनग्रोव प्रोटेक्टेड सायटी भितर लँड बिलींग जाता ना मॅनग्रोव प्रोटेक्टेड सायटी भितर लँड बिलींग जाता इल्लीगल हेजेर एक तर तुमी पंचायत डायरेक्ट एक्शन घ्या ना आमी बोवाळ जातली आमी पंचायती पार्टी करतले कित्याक भितर जायना रस्त्या सायडीक जाता खंय न्हू पूण सावड्डे सगळ्यांक पडटा कोर्टाक वच पडटा 15/1 आणि 15/6 कळलं तुका ती दिल्लीची पार्टीन जमीन घेतली दिल्ली बॉम्बे दिल्ली पार्टी ती बॉम्बेचो तेणी एडवर्टायज घातलो पेपरार एडवर्टायज घातलो कोणा ऑब्जेक्शन आहा ते आमकां सांगचें म्हण 15/6 मरे 15/1 आणि 15/6 प्रॉपर्टी ती तेणी ही अंबानी म्हणून तेणी घेतली कोणावर घेतली काकोडकाराकडे प्रज्ञा काकोडकर प्रदीप काकोडकाराकडे प्रदीप काकोडकर आणि प्रज्ञा काकोडकाराक घेतली 5,000 जमीन ते किस्टो हेणे आयतान पण तेणी घेतली 15/6 तूं तितून पार्टनर आहात कळ्ळें तुम्ही तिका 15/6 तुम्ही प्लॉट करून विकले 5,000 जमनीचे कळ्ळें ती लोकांक घर बांदून दिली लोकांक स्लॅबाक घर बांदली पार्टिशन केली तुका कोणा ऐकलं तुका खबर ना काय मुडिशन जालेले पार्टिशन जाल्ले गेले अरे पण विदाउट TCP अप्रुव्हल आणि हे म्हणतात ते पार्टी हे कशें केलें प्लॉटिंग कशें एक मिनिट तुम्ही ल्हान कितें हे सोडलें तुमी कितें म्हणटा ते फ्री स्पेसीस बी सोडचे पडटा तुका मागीर रोड दाखोवचे पडटा रोड वायडनिंग दाखोवचे पडटा विदाउट प्लॉटिंग कशें जालें पार्टिशन जालें अरे विदाउट प्लॉटिंग कशें जालें पार्टिशन जावन प्लॉट तेणी घर बांदून हे सांग जो पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तो पर्यंत प्लॉटिंग अप्रुव्हल कशें मेळ्ळें प्लॉट केले नाही न्हू तेणी प्लॉट केले आणि लोकांक विकले मागीर आनी विदाउट TCP अप्रुव्हल प्लॉटिंग केला विदाउट फ्री स्पेसीस हे केलें तेणे ओपन स्पेसीस प्लॉटिंग केला विदाउट रोड्स विदाउट एनी अप्रुव्हल्स विदाउट रोड मॅपिंग विदाउट 6 मीटर रोड विदाउट एक्सपान्शन ऑफ द मेन रोड तुम्ही प्लॉटिंग करून विकला हेजे आन्सर दी आता हेजे आन्सर तुमच्या काय ओपन स्पेसीस आसा तुमच्या हेजे आन्सर तुझ्या ओपन स्पेस मागे सांग प्लॉटिंग TCP अप्रूव्ह केला TCP अप्रूव्ह केला असं प्लॉटिंग कशें केलें पार्टिशन केले बरें हाऊसिंग प्लॉटिंग कसं जालें विदाउट TCP अप्रूव्हल ते जालें म्हणटा तेणी घर बांदलें दॅट मीन्स दे हॅव डन इलिगल ॲक्टिव्हिटीज घर बांदलें पार्टिशन केलें घर बांदून आहा लायट तिथे ते रावता येयले अरे ते जालें विदाउट अप्रूव्हल हे केलें तेणें सगळें एक प्लॉट गेलो 5,000 जमनीचो आनीक 5,000 तेणी विकली कितें तिका आनीक मनीस करता प्लॉट करता कोणा मुसलमान आठवड्याक कोणा आनी कितें म्हणटात जालें अंबानी रियल्टी तेणी केस घातली कळ्ळें तुका केस घातली
आम्ही शाळा चढावाचे सगळो गोटे आहे सगळो गोटे आहे ते गोटे काढून त्यांना आधी 15/6 म्हणून ती जमीन दितात तुमचा प्लॅन दाखवतो तुमच्याकडे दरबाना इच ग्रामसभा ह्या ग्रामसभेक एक पंचायतीन रेजोल्युशन पास करपा जाय वार्गा पंचायतीन केलें रेजोल्युशन पास कितें म्हणून रेजोल्युशन आतां पास करया की आमगे पंचायत एरिये भितर 39 ह्या अंडर पंचायतीचे म्हळ्यार ग्रामसभे अप्रुवल नासतना खंयचो जागो आमी कन्वर्जन करपाक दिवपा ना आनी हें जें कन्वर्जन सद्या प्रोपोज्ड आसा तेचेर आमगेली पंचायत ऑब्जेक्शन फायल करतली डायरेक्ट सांगपाचें कित्याक तेंका पळय आयकय कोर्ट धरपा दिल्यार हात धरतले आमचे गोंयकार न्हू ते ती पार्टी बॉम्बेची सगळें सारकें आहा भितर आसता ना हेचे सर्वे नंबरान तेणें हें मागलां नोटीस आहा मरे हय ताका नोटीस लागला आयकय कोर्ट ऑफ 600 लोकांना ताणें कन्वर्जन मागलां ताणें उलय आतां हे करू शकना सजेशन आणि जॉईंटली दोन पंचायती हिंगा कायद्या असो मेळटा MDR आमगेलो. आतां आमगेले हांगा MDR रोड 25 स्क्वेअर मिटर कळ्ळें तुका आनी तेंकां फक्त चान्स आसपणाक चांदोर पंचायत तेन्ना तुमी रेजोल्युशन घे दोगांय जॉयंटली घे ते सांगतले आनी थिंगा तेंकां बंद करूं मेळटा तें सांगता तुम्ही हे करा तू मरे खाली मरे तेंका आयका तू दिसतो एप्लिकेशन घे चांदोर पंचायती हांव सांगता रेजोल्युशन म्हणून हांव गेल्लो रे PI आनी SP मेळ्ळा स्पेशल मरे तो रीच जमना रिजा वयल्यान तो ट्रॅफिक सोडना जाले ते अशी दोगोली सोडून शॉर्टकट आयकना दुसऱ्यान ताजेर चल चल जालें दिल्ली तेका तोकला डेपून सांगिल्ले 15/6 पंदरा लोकां ते पटकारां काडून आनी तुगेलो जॉयल मार आसा पण तेका 7 जाणांनी एका पॉवर अडेमी दिली पॉवर अडेमी जॉयला दिलो आहा 7 जाणांनी भटेकारांनी म्हाका कळटा कितें ही आख्खी प्रॉपर्टी तेणी घेतली आनी ते विकली म्हणून आनी गोटे हाडून आमगे प्रॉपर्टी कुशी किलकटींग करपाक लागलो झाड मारून व्हडलो दोंगर आमगे आसा हात्यार आमगेला हांव आनी कातोलीन गेले पयलीं चोडावाचेर बरी हायट सारकी मोठो बाथरूम थिंगा आपण वयता हांव मागीर दोगांय गेले दरी गेले कितें पेपर मागले कोर्टाक केपें कोर्टान पेपर मागले आनी इंटरनेशनल एप्लिकेशन घालून हे सूट चलता कळ्ळें आतां तेंकां ते हे भटकारांक अपलोड काडून ते दिता ते कटींग करून आमचे प्रॉपर्टी टचिंग आहा न्हू कटींग करून आमचे जमीन कट करून तेंकां अपलोड दिता आनी आमगे ते हांव विड्रॉ करना जालें विड्रॉ करना म्हूण तेणें आतां 39A केस घातल्या कित्याक एक फावटी 39A पास जालें CP जाल्यार कोणाचें कांय करपाक CPतल्यान पास जालें ते कन्वर्शन जातलें सगळें जातलें प्लॉट करून तेका डेव्हलप करूंक मेळटलें खूब असलेले बारीक बारीक STP प्लांटाचो टॉपिक आयलो आमगे सिरियल बाबान STP प्लांटाचो टॉपिक काडलो आनी बारीक मायनर टॉपिक सगळे मेजर टॉपिक आसले आमगे 39 ह्याचो आमगे एक ऑर्डर गांवां एक 39 ह्या अंडर कोण तरी दिल्लीची पार्टी दिसता काय बॉम्बेची सो तेणें कन्वर्जन एप्लाय केला 39 ह्या अंडर आनी तो हय आनी तेंच्यांनी तो थंय एनडीझेड स्लोप आनी दुसरे ते फॉरेस्टूय लागता सो तो जागो तेंच्यांनी आतां 39 ह्या अंडर कन्वर्जना मागला तेका लागून आमी ऑब्जेक्शन आमगे फायल केला आनी पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेवन पंचायती ओवरऑल आमगे विलेज पंचायत असोल्डा आसा तितून भितर 39 ह्या अंडर कसलेंय कन्वर्जन ऑब्जेक्ट करतले हेजे मुखार कितें एक्शन घेवंक मेळटा आनी कशें तें इल्लीगल जाता से प्रॉब्लेम सांगता तुमकां जस्ट सांगलें तेणी आतां की एनडीझेड आसा म्हणून आनी 39A तेणी कन्वर्जना घातला आतां आमी कितें केलां हांगा तांकां सुप्रीम कोर्टात जजमेंट सगळें ते घातलेलें आसा पयलीं लेटराक की तुमी जो पर्यंत ग्रामसभा कन्सल्ट करना
किंवा गांवच्या लोकांक कन्सल्ट करना तोपर्यंत त्यांनी झोनिंग कन्वर्जन करपा येना आनी हो पयलींसान आसा कायदो. प्रत्येक तुमकां जर कितें हांगा चेंजीस करतले जाल्यार त्यांनी पयलीं विलेज पंचायती विचारपा जाय न्ही. आतां तेणी विचारलें ना आनी डायरेक्ट भायल्या भायर टीसीपीचो तो 39A अंडर कन्वर्जन करता. तर ताका लागून आज कितें जालें आज हांगा रिझोल्युशन पास केला आमी की 39A ओपोज करता म्हणून. दुसरें जे आमी टीसीपी लिगल ऑब्जेक्शन आसा पळय ते सगळे डिपार्टमेंटांनी ऑलरेडी फायल केला फॉर दॅट पर्टिक्युलर एरिया जो हें केला. पण जनरल रिझोल्युशन सांगला की आमी आमच्या गांवाक हांगा 39A कशें अलाव करचे ना. श्रीबा तुम्ही गटराचे मुद्दे काढले, सो गटराची किती इश्यू आहा येसोडे पंचायतीक? ते ड्रेन सिस्टम केली न्हू ती निवळ करनाय ते आनी पयशे घेताय बेश्टेच पंचायत. आनी हांवें दुसरे इश्यू काडला आमगेल्या गांवांक कोळसो येतालो सरकार कंपनीचो आमकां सगळे आमच्या गांवचे गेले ती रेझोल्युशन घेतला पूण ती ऑर्डर अजून पसून आमकां दिनाय. तिका कोळसो येवपा ना म्हूण. आनी आमगेलो एक प्रोजेक्ट आहलो STP प्लांट तो इलिगल कंपाऊंड वॉल बांदताय आनी कंपाऊंड वॉल बांदताय तोय बी उदकां भितर बांदताय इलिगल. तो बेगीन डेमोलिश करपाचो आनी मोडून उडोवपाचें म्युनिसिपालिटीन मोडून उडोवपाचें आनी TCPन मोडून उडोवपाचें. एसटीपीचेर आनी एक इश्यू सांगता तुमकां हांव. सध्या तेणी कितें केलें जाणा एसटीपीचो जो इश्यू आसा एक तर तेंगेली ड्रेनेज जी आसा ती सगळ्या लिकेज जाता. तुम्ही व्हिडिओ पयले कडेन आसतले थंय फोटोज पयले कडेन आसतले तुम्ही स्वता पयले कडेन आसले कुडचड्यार. सगळ्याच्यानी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हणटा तो तेजो अप्रुवल कसो दिलें तेणे ते पास कशें केलें. जेन्ना तुमगेली ड्रेनेज लिकेज जाता ते पास कसो जालें. दुसरो क्वेश्चन असो आसा जो ज्या जाग्यार उदक भरतालें ज्या जाग्यार म्हणल्यार भरतें उदक येता खाजन जमीन जाका म्हणटा आमी तेतून भितर लँड फिलिंग करून तेणे STP बांदला. आमी आतां इश्यू जेन्ना रेज केल्लो तुम्ही खबर आसतलें जेन्ना आमी एनवायरमेंटा प्रोटेस्ट व्हेल्लो पळय तेन्ना ताका सांगलेलें आमी की फायल थंय मुखार पडले कडेन आसा ती फायल तो दिना आसलो आनी एनवायरमेंटान थंय फ्रॉडलंट रिपोर्ट प्रोड्यूस केला STP लागून. सो तुमकां दिसता की कोण आयकोपाक तयार ना तुमचे? ना ऑफिसर आयकोपाक तयार ना. कळ्ळें तुमकां. एक तर अप्रुवल तेणी कशें दिलें तेंच कळना म्हाका. जर तुगेली नेटवर्क जर अख्खो लिकेज जाता फाल्यां कितें सिवेज सोडटकीर कितें अख्ख्या कुडचड्यार सगळ्या कितें सिवेजीन फ्लड करपाचें तें जालें. आनी प्लस तुगेलें ज्या जाग्यार उदक भरता त्या जाग्यार STP बांदलो म्हणटा तेणे. हितून भितर आनी एक इश्यू कितें आसा जाणा STP प्लांट ज्या कडेन आमगेलो माननीय आमदारान ज्या कडेन STP प्लांटा तो जागो हें केला सिलेक्ट केला तो मॅनग्रोव बफर झोन मॅनग्रोव बफर झोन प्लस ताका हायटायड लायन लागता. सो असली जाग्या भितर विदाउट एनी परमिशन तेंच्यांनी STP काम चालू केला. आनी दुसरें म्हणल्यार ताका टेक्निकल आनी एक पॉयंट आसा. तुमगेली जी अंडरग्राउंड सिवरेज लायन जी ओडल्या ती अंडरग्राउंड सिवरेज लायन हो आतां पयर आमकां व्हडले खंयचे तरी इंटरव्यूचे टेक्निकल गोश्टी सांगताले. हितून भितर बारीकशी एक गोश्ट आसा पायपलायन चेंबराक कनेक्ट जर जाता पळय थंय हेंच्यांनी सारकें सील केलें ना. सो तेका लागून आख्खे त्या पायपलायनी उदक भरून तें उदक वयर येता परत येता. आनी आतां जी हेंच्यांनी पायपलायन घातल्या आतां तेंच्यांनी पायपलायन तितली खणली शिवाय हेंका ती पायपलायन परत सारकी करपाक मेळपाना. आनी तो STP प्लांट म्हणटा तो वाच सांगता ऑपरेशन तो कसो ऑपरेशनल करपाक जायना हेंच्यान कित्याक लागून हेंगे फूल लायनूच पळटी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.